9499. हे काय ह्यो पॉईंट कळना एक पॉईंट असलो मरे बघ सर एक पॉईंट आणि ह्यो बोर्ड खंयचो बोर्ड हे स्पाट झालो खबर ना कित्याक आमी भायर दिसता न्ही तेचो हांवें निलो कळटाले आमकां तूं आसलो गाडी उबी करून काडून तेंचे मागीर सगळे स्टार्ट केले मारपाक उदीक कितल्यांक जालो इन्सिडंट कितल्यांक असो जालो केन्ना कळ्ळें तिनांक स्टार्ट जाले 2:10 मिनटां आसतना स्टार्ट जाल्ले 3 जासो ते मागीर फायर ब्रिगेडचे लोक येयले 10 मिनटां आसतना 3:10 मिनटां आसतना येयले तूं कशें शॉर्ट सर्कीट जालें खंयचें आता खंयचो पॉईंट कळना ह्यो पॉईंट शॉर्ट सर्कीट जालो हांव बेगीन गेलो आनी थंयसरले पाणी हाडून केरलातले मारपाक स्टार्ट केले लोक मागीर सगळेच जमा जाले ते पत्रे फुट्टा तेव्हा लोक जमा जाले आनी लोक येवन हेल्प करून तेच्यांनी सुरेश म्हणटा न्ही हांवें तो सुरेश त्यांनी ते सिलिंडर काडले भायर गेले अरे सिलिंडर वचना तरी म्हटलें सुरेश सांगतो भितर वचून तेणी सिलिंडर काडले भायर सुरेश सांग कितें कवची बिची लागला सर ना ना सांग तुमी खुशाल नाही ते सगळ्याला मातशें कोणाक म्हाका मातशें सांगता कित्याक कवची बिची लागला ते ग्लास बीस हे जालें न्ही त्या सगळे जाण काय बघा समजा तुम्ही जहा येयला घर उजो लागला कितें अशें आयज जेन्ना म्हाका कळ्ळें कितें अशें आमचे एक भावाच्या घराक उजो लागला म्हणून काल राती अरावंड 2 सुमार हो शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागला कित्याक काल सगळ्यांक आमकां खबर आसा पावस पडलेलो आनी वारें भरपूर मारलेले खंय तरी म्हाका दिसता कितें प्रॉब्लम जावन ती शॉर्ट सर्कीट जावन तो काल उजो लागला आनी हे घर जावन आसा आमचे विद्याधर नागवेकराचे सो एक सिनियर सिटीजन आसा ती आनी तेजी बायल 2 जाण वांगडा रावताली सिनियर सिटीजन तांकांय खुबशे हेल्थ इश्यू आसा बट काही देवाच्या उपकारान आयज तांकां कांय जायनासतना बाकीच्यांचे सगळे शेजाऱ्यांनी सगळे तेंचे वेल विशरांनी तांकां हेल्प करून घरांसून बाकीचे सिलिंडर बाकीचे जे वस्तू सेव करपाक जाता ते त्या उपरांत म्हाका कळोन येयला की टोटल तेंचे घराचे लॉस जाल्लेले आसा म्हणजे एसी जावं फ्रीज जावं बाकीची जी वस्तू आसली टोटल कबड तेंचे थोडेशे कॅश आसलेले तेंचे थोडेशे गोल्ड आसलेले तर हे सगळे डॅमेज जाल्लेले आसा भरपूर म्हाका दिसता लॉस जाल्लेले आसा तांकां सो हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलेली आसा काल फायर ब्रिगेडीनूय घेवन गेल्ले आसा हांव फायर ब्रिगेडी कडेन उलयलेलो आसा डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी सांगलेलें आसा कितें
जे तेंचे लॉस जालो ते तेंच्यांनी हाडून आमकां सांगचें म्हणून सो त्या प्रमाणे तो रिपोर्ट येतलो सो एक मुद्दाम तांकां एक सांगलां कितें तुमी कांय भिवू नाका म्हणून हांव आसा तेंच्या बरोबर कितें बाकीचे जे तांकां लॉस जाल्लेले आसा तांकां फूल मदत करपाक आमी आसा उबी वांगडा आनी देवाचो व्हडलो उपकार कितें तांकां मेन म्हणटा तेंची जिवाक कसलो हार्म जावना म्हणून सो हो एक व्हडलो आमचे दिवचें आनी आमची सारकी सिनियर सिटीजन तुमकां दिसता दोगी जाण आसा ती खूब बरी नासता तिका हार्टाचो प्रॉब्लम आसा सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन कितें बेगीनच्या बेगीन तेंचें जें कॉम्पन्सेशन आसा तें फॉलो अप करपाक लागून हांव फुडाकार घेवन करून घेतलो किती जालें मग सांगा ना सर रात्री 12:30 जसं हांव टी व्ही बघत होतो सर आणि 12:30 पण न्हिदला ती माझ्या पहिली न्हिदलेली आणि देडांक 1:45 सुमार ती म्हणाली आग लागली म्हणून धुतीतले टाकीतले पाणी घेऊन कळशीन मारून लागली खाटी उजवू लागलं म्हणून हांव म्हटलं तू पहिली भायर ये म्हटली कशी आयकपाक ना म्हणून हांव कितें आग काय जोरान पेटाक म्हटली मातशी कमी असली न्ही म्हणून हांवें तसोच बॅरल घेवन ते पाणी रावंड मारून लागलो आणि भाग्यान म्हणून ताका सांगलें भाग्यान मातशें बेगी म्हणून आग लागला इतकें सांगला बाकी काय बोवाळ करूना हांवें आणि मागीर तेंच्यानी येयल्या उपरांत चड आग जाली स्टार्ट कित्याक ह्या वाटेन एक खिडकी आसली ती हांवें फोडल्या उपरांत आग जोरान पेटांक लागली इतकेंच मागीर ही तिका म्हणलें भायर तूं येता शी आनी सगळे लोक जमा जाले आनी तिका चड सुरज म्हणून सिलिंडर काडला त्यांनी सिलिंडर भायर काडले पेटलेल्या उजेत त्याला सांगले तू वचू नका ना आपण भायर येतले लोकांनी खूब हेल्प केलो खूब वाड्याचे लोक आनी कितें कितें म्हणजे लुकसाण जालें म्हणजे कितें कपडे 2 बेड्स आमचे 2 गादी असले ते दोन्ही गादी जळले सगळे आणि बाकी खाटीचे सगळे कपडे खूप लॉस जाला ते आमी म्हणटा गव्हर्मेंट कडेन मागता की बेगीन आमकां ते रिकवर करून दिवपाचें सकयल सरांनी सांगलां की करून दिता म्हणून हेल्प मागता की बेगीन आमचे करून दिवपाचें आनी सद्याक आमचे पत्रे बीन सगळे लासून गेले तुमी पळयला आसतले सगळे ऑलरेडी तर तितून आमकां कांय कळना आमी घरा वचपाची म्हणून आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की आमकां बेगीन हेल्प करपाचें म्हणून आमकां रावपाक आनी जागोच ना